सुलेमान खान प्रकरणांतल्यान लोकांचे लक्ष दुसरे कडेन वळोवपा खातीर आप राज्यसभा खासदार संजय सिंहाचेर अब्रुलुकसाणीची केस घाल्या अशी जाप आप फुडारी वाल्मिकी नायक हांणी दिल्या। 2025 सावन जावपी दिल्ली विधानसभेच्या वेंचणुके वेळार सिंह हांकां गोंयांत घुस्पावन दवरपाचो भाजपा सरकाराचो यत्न आसा अशें आप फुडारी वाल्मिकी नायकाचें म्हणणें। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिणें आपाचे फुडारी संजय सिंग हाचे आड दिवचल न्यायालयांत 100 कोटींचो मानहानीचो खटलो दाखल केला अशी माहिती भाजपाचो प्रवक्तो गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी दिल्या। 90% of defamation cases in political issues are filed by Bharatiya Janata Party. कित्याक तुम्ही हे चिंतूंक जाय, they cannot handle the truth. जेन्ना तुका सत्य सोसूंक जायना न्ही, जो सत्य उलयता ताचे तोंड बंद करपाचे कशे तरी प्रयत्न करपाचो हे करता। So this is why BJP filed the defamation case against our MP Sanjay Singh आणि खंय तरी म्हाका दिसता पहिली सीएमान धमकी दिली की आम्ही घालतलेच तुमचे डिफेमेशन म्हणून। तांकां दिसलें की आम आदमी पक्षाचे लोक भितले म्हणून आम्ही दुसऱ्याच दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगले की आम्ही तुमकां भियेना, तुम्ही घाला डिफेमेशन केस। आणि तेन्ना म्हाका दिसता ते चिंत्ताले बाबा आतां आनी घालुया काय ना, भिवूंक काय ना, घालुया काय नाका। पूण आतां सिद्दीकी स्कॅन्डलाचो इतलो बोवाळ जालो, 2 दीस हांकां कांयच उत्तर दिवपाक जालें ना, म्हणून कितें तरी एक निमित्त घेवपाक हो डिफेमेशन केस घाला काय असो एक प्रश्न पडटा। सेकंड रिजन ऑल्सो वाय आय फील दे हॅव फाइल्ड द डिफेमेशन केस, आता जानेवारी एंड किंवा फेब्रुवारी स्टार्टिंगाक दिल्लीन इलेक्शन आसा, तुम्ही सगळे जाणा सामके क्रिटिकल इलेक्शन आसा आणि मोठ्या तरेन कॅम्पेनिंग चल्ला। आणि आमचो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट श्री संजय सिंग ही इज वन ऑफ द स्टार कॅम्पेनर्स ऑफ द पार्टी, म्हळ्यार टॉप 3 कॅम्पेनर्स ऑफ द पार्टी अलॉंग विथ अरविंद केजरीवाल म्हळ्यार जाता। ताका असल्या केसींनी गुंतलावन they want to waste his time and stop him from campaigning in Delhi. कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स जाली दिल्ली, संजय सिंग रावता दिल्ली, केस खंय फायल केल्या बिचोले, बिचोलेचो कितें संबंध हांगा? सो फक्त संजय सिंगाक कसो तरी बिचोले हाडून थंय कॅम्पेनिंगाक ताचो टाइम वेस्ट करून असो कितें तरी एक प्रयत्न आमकां दिसता। पूण वॉट एव्हर इट इज, नाव द केस इज इन कोर्ट। आता ही हो केस आता कितली वर्सां चलतले आमी नकळो, पूण इन दिस केस I just want to say one thing. So आता उलोवंक शकना because it is now sub judice. I just want to repeat what we said earlier. आता now the complainant, the CM's wife, will have to present evidence. तिका पुरावे दिवचे पडटले आता की संजय सिंगाच्या तोंडांच्यान कितें उतरां एक्झॅक्टली आयली आणि जी उतरां ताणी सांगली does that amount to defamation or not? हे ताणी आता पुरावे दिवचे पडटले।